नमस्कार, कारवार न्यूजात तुमका स्वागत करता। दोन्ही किडनी अपयश जावन खूब अनारोग्यान आशिल्ल्या घोवाक वाचोवन घेवंक बायल आपणाली किडनी दान करूंक मुखार येयला। जाल्यार किडनी बदल करूंक हॉस्पिटलांत 15 लाख रुपये सांगिल्ले ह्या गरीब महिलाले पांया पंदांतली माती घसरिल्ल्या सारकें जाला। आपल्या घोवाक वाचोवन घेवंक कोणी तरी दान करा म्हूण ती विनंती करत आसा। कारवार शहराच्या कोडीबागचे सचिन बाळू रेवंडीकर गेल्ल्या 5-6 म्हयन्याच्यान किडनी समस्येन आरोग्य बिगडील आसा। मणिपाल हॉस्पिटलांत वचून इलाज घेयले जाल्यार तेमगेली किडनी अपयश जाला म्हूण तांच्या वैद्यान माहिती दिली आनी कोणी तरी किडनी दान केल्यार सचिन आरोग्यान सुदारतले अशें सांगले। पण किडनी कोण दितलो हो प्रश्न कुटुंब सदस्या फुडें येयलो। गेल्ल्या 10 वर्सांच्यान प्रेम करून लग्न जाल्ले सचिन हेमगेली बायल प्रतिभा रेवंडीकर आपूण किडनी दिवंक मुखार येयला। सद्याक हेमगेली वैद्यकीय परीक्षा बी पूर्ण जाला। किडनी मॅच जावचे बदल वैद्यान खात्री केला जाल्यार किडनी बदल करूंक 10 ते 15 लाख रुपये खर्च लागतलो आनी जाता तितले बेगीन पयशाची वेवस्था करा म्हूण वैद्यान सांगतरीत ह्या कुटुंबात वीज पडील सारकें जाला। सचिन आनी प्रतिभा हेमकां एक भुरगो आसा, तेगेलें भविश्य आसा, पण आपल्या घोवाक वाचोवन घेवंक प्रतिभा 10-15 लाख रुपयाची वेवस्था करूंक दानी लोकां मुखार आपणाले हात पसरूं लागला। सचिनाले आरोग्या संबंध जिल्हा मंत्री जिल्हा प्रशासनाक बी विनंती केला जाल्यार किडनी बदल करूंक सरकाराली खंयची बी योजना लागू जायना। तेजेन संघ संस्था आनी दानी लोकांलोच आधार आसा। आपल्याच्यान जाता तितले मदत करा म्हूण सामाजीक कार्यकर्ता विल्सन फर्नांडीस हेमी विनंती केला। सचिन बाळू रेवंडीकर कोडीबागचो एक भाव, एक 32 एज तेका आनी कुली कार्मिक। सो हेगेले दोन्ही किडनी वैफल्य जाल्ले आसा। सो त्या कारणा खातीर आमी आज डीसीक मनवी दिल्ले। सो आज तेगेले बायलेल नांवाचेर आमी मनवी दिल्ली आसा, प्रतिभा सचिन रेवंडीकर म्हणून। एक्चुअली पयलीं तेगेले किडनी दोन्ही वैफल्य जाल्या डायलिसीस तेमी करताले, खूब लोकांनी तेमकां मदत बी केली आसा। आज एक हृदय विद्रावक एक घटने कितका म्हळ्यार एक बायल तेगेले बायलच आपणालो घोवागेले जीव वाचोवच्या खातीर ती एक किडनी तेका दिवच्याक तयार जाल्ले आसा आनी तेगेले मेडिकेशन मंगळूर मणिपाल हॉस्पिटलांत केल्ले तेमी। सो थिंगा तेगेले पुरे मेडिकल डॉक्टरान क्लियर जाल्ले आसा की तुवें तुगे घोवाक एक किडनी दिवेत म्हूण घेना। सो आज तेंगेले फॅमिलीक खूब आर्थीक परिस्थिती खूब गरीब, 3 वर्साचो भुरगो आसा, कुली कार्मिक। डॉक्टरान 10 ते 15 लाख रुपये तेगेले खर्च जाता म्हणून सांगलेले आसा। सो त्या निमते आमी एक मानवते दृश्टीचेर आमी ते आयिल्ले आसा डीसी कडेन हेल्प घेवपाक आनी आमी बी तांकां हेल्प करता आसात। सो तुमचे कडेन एक विनंती, एक फॅमिली खातीर तुमी तुमगेले उदार मनान तांकां दान करना तो सचिन रेवंडीकर म्हणलो भाव तेगेले जीव वाचूं जाय म्हणून हांव तुमचे कडेन एक विनंती करता। मदत करचे मन आशिल्ल्यान बँक खात्याक पैसे डिपॉझिट करूं शकतात। प्रतिभा रेवंडीकर, कर्नाटका बँक, अकाउंट नंबर 4082500101704501, IFSC कोड KARB 00000408, गूगल पे नंबर 8971012242। काँग्रेस जाल्या गॅरंटी उलोवण्याक कसली गॅरंटी ना म्हूण लोकांक स्पश्ट जाला अशें BJP जिल्हा प्रवक्ता नागराज नायक हेमी सांगले। कारवारच्या जिल्हा पत्रिका भवनात मंगळवाराक प्रेस मिटींग करून उलयिल्ले नागराज नायक इलेक्शना पयले सगळ्याक 200 युनिट विद्युत फ्री दिता म्हूण घोशीत केल्ले। इलेक्शनात निवडून येयले नंतर ताका अटी दवरले। लोकांक विश्वासघात करचे काम काँग्रेसान केला। काँग्रेसान फ्री विद्युत दिवन राज्यात उजवाड करतले अशें समजयले, पण आता घराक उजलावचे कार्य काँग्रेसान केला। गेल्ल्या म्हयन्याच्यान 3 पट विद्युत बील जास्त जाला। BJP सरकारान विद्युत दर वाडयले उरल्यार कमी करूंक आयच्या सरकाराच्यान शक्य आसा। आता तेमी करूंक शकतात म्हूण तेमी सांगले। ನೀವು ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದ್ರೆ 10 ಯೂನಿಟ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಫ್ರೀ ಕೊಡಿ, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆಗಳೇ ಇಲ್ಲ ನಮ್ದು। ಆದ್ರೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಜನರಿಗೆ ಮಂಕುಬೂದಿ ಹಚ್ಚಿ ಈಗ ಅದಕ್ಕೆ ಸಾವಯವ ಕಂಡೀಷನ್ ಹಾಕೋದಿದ್ರೆ ನಿಮ್ದು ಯಾಕೆ ಗೊತ್ತಾ, ಈಗ 15 ತೆಗೆದು ಒಳ್ಳೆಯ ಕೊಟ್ಟಂಗಾಯ್ತು। ಈಗ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕರೆಂಟ್ ತಂದುಬಿಟ್ಟು 100 ಕೆಳಗೆ ಫ್ರೀ 200 ಕೆಳಗೆ ಫ್ರೀ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು 10 ತೆಗೆದು ಅಡಿಗೆ ದಾನ ಮಾಡ್ದಂಗೆ ಆಮೇಲೆ ಏಕಾಏಕಿಯಾಗಿ ಇಡೀ
ಕರ್ನಾಟಕದ ಜನರಿಗೆ ನೀವು ಶಾಕ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ. ಈಗ ನೀವು ವಿದ್ಯುತ್ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ, ಶಾಕ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ಕರೆಂಟಿನ ರೇಟ್ ನಲ್ಲಿ ಏಕಾಏಕಿಯಾಗಿ ವಿಪರೀತವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡಿದಿರಿ. ಇದಕ್ಕೆ ನೀವು ಕೊಡುವಂತ ಕಾರಣ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನಿಮ್ಮ ಪೀರಿಯಡ್ ನಲ್ಲೇ ಅದು ಬಹುಶಃ ಮಾರ್ಚ್ 29ಕ್ಕೆ ಇಲೆಕ್ಷನ್ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಆಗೋಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ನಿಮ್ಮ ಪೀರಿಯಡ್ ನಲ್ಲಿ ಇದು ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಆಗಿದೆ, ಅದನ್ನು ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ नरसिंह मार्केट कारवारात आशिल्ले आध्यात्मिक, धार्मिक, पूजा सामग्रीचे आणि सांप्रदायिक शैलीत घरात तयार केलेले शुद्ध आणि रुचिकर खाण्याचे दुकान. आमचे कडेन सगळे नमुन्याचे पूजा, होम, हवन, लग्न, मुंज, गृहप्रवेश असे सगळे शुभकार्याक जाय आशिल्ले सामग्री मेळटात. 87 वर्सांच्यान ग्राहकालो विश्वास आशिल्ले तुमगेले नरसिंह मार्केट. भारत देशात तुमकां खंय जाय आशिल्ले कडेन वस्तू घराघराक पावयता. तुमगेले गरजेचे वस्तू खातीर एक पटी भेट दिया. नरसिंह मार्केट, कॅनरा बँका सकल, रायकर मॅनर, कैकिणी रोड, कारवार. कर्नाटक राज्यात सुरू झालेले सरकारी बसाचेर महिलांक मोफत प्रवासाचे शक्ती योजनेत जून 12 तारखेक सोमाराक 6 जिल्ह्यात मेळ 8,31,000 महिलांनी बसाचेर प्रवास केला. ह्या प्रवासाचे तिकीट दर टोटल 2,10,00,000 रुपये जालात म्हण NWKRTC संस्थेन सांगला. सरकारी बसाचेर महिलांक फ्री प्रवास करूंक दिवचे शक्ती योजना सुरू जाल्ले दुसरे दिवस म्हटल्यार जून 12 तारखेक नॉर्थ वेस्ट कर्नाटका रोड ट्रान्सपोर्ट कॉर्पोरेशन भागात धारवाड, बेळगाव, बागलकोट, गदग, हावेरी आणि उत्तर कन्नड मेळ टोटल 6 जिल्ह्यात 8,31,840 महिलांनी प्रवास केला. या प्रवासाचे तिकीट दर 2,10,67,738 रुपये जाला म्हण संस्थेन सांगला. पावसाळो सुरू जालो तशेंच नुस्तेमारचे निषेध बी लागू जाले. नुस्त्या मार्केटात ताजे नुस्तें कमी जाल्ल्यान सुकी नुस्त्याक मागणी चड जाला. तेजेन कारवार शहरात सुकी नुस्त्याचो व्यापार जोरान चलत आसा. कारवारचे सुकी नुस्त्याक कारवार इतलेच न्ही, दुसऱ्या राज्यांत विदेशात सुद्दां मागणी आसा. पावसाळो सुरू जातरीत शहराच्या आयतार बाजारात मेळचे सुकी नुस्तें खरेदी करूंक लोक जास्त प्रमाणात येतात. कारवारचे सुकी नुस्त्याक उत्तम गुणवत्तेचे आणि तशेंच दर सुद्दां कमी. तेजेन कारवारचे नागरीक इतलेच न्ही, मुंबई, गोवा, पुण्याच्यान सुद्दां नुस्तें खरेदी करूंक ग्राहक येतात.
मत्स्यपाक आसा नुस्त्याची वेरायटी आसा तेजे बद्दल भरपूर फेमस तातूंत आनी पावसांत कितें नुस्तें मेळना म्हणजे समुद्रा वचून नुस्तें बंद जाता तेन्ना पयलींच्यान एक रिवाज आशिल्ली की सुकी नुस्तें हाडून घरा कडेन दवरताले आनी वर्सभर पावसांत बी सुकी नुस्तें वापरताले सगळे कडेन तशें आसलें पूण ऑलरेडी कारवारची जे सुकी नुस्तें आसा न्ही केवळ कारवारातच न्ही गोवा उरूं महाराष्ट्रा उरूं पयलींच्यान वता आतां कोण कोण ते फॉरेनर वता पळय दुबय हांगा ते स्पेशली कारवारच्यान सुकी नुस्तें आवडटा कित्याक म्हळ्यार कारवारचें सुकी नुस्तें सुकूच उरता ती सिस्टमूच अलग आनी बाकी कडेन मेळना बांगड्या भितर मेळटा मागीर बांगडे बाकीचे बांगड्या बी भरपूर मीठ घाल्लें उरता कोणाक शुगर बिगर आसा आनी BP आशिल्ल्याक तुमी खावं शकनात कारवारचे नुस्तें आराम खावं शकता कित्याक मीठ कमी उरता आनी तेची एक प्रोसेस करची हे आसा हळदी पिठो घाल हे कर ते सुकोवचें तेजे खातीर कारवारचें नुस्तें एकदम फेमस आसा आनी तेजे खातीर फक्त आमगेले हांगा हें न्ही की तांकां कारवारातूच न्ही आनी गोवा महाराष्ट्र बी न्ही विदेशांत सुद्दां ताका डिमांड आसा हाका व्हड मार्केट मेळ सारकी कितें वेवस्था करूं जाय आनी कारवारची जी सुकी नुस्त्याची जी क्वॉलिटी आसा सगळे कडेन पावोवची सद्याक समुद्राचे नुस्तें मारचें बंद जालां ताजें नुस्तें मेळचो प्रमाण कमी जाला पावसाळ्यांत नुस्तें मेळना जाल्यान सुकी नुस्तें स्टोर करून दवरचें कारवारकाराली पद्दत सुकी नुस्तें सुमार 7-8 म्हयने पर्यंत पाड जायनात पावसांत भाजीपालो बी मेळचो कमी मेळ्ळ्यार बी दर चड उरता नुस्तें खातेल्याक पावसाळ्यांत सुकी नुस्तेंत आदार जावन आसा जून म्हयन्या पयलें कारवार शहरांत लाखांची रुपयेचो सुकी नुस्त्याचो वेव्हार जाता पावस सुरू जाले नंतर सुकी नुस्तें विकूंक कारवार बाजारांत जागो ना तेजीन सुकी नुस्त्याचो व्यापार घिमात मातर जाता बांगडे ताल्ले मोरी सुंगटां बोबसा दिनसा अशे अलग अलग जातीचे सुकी नुस्तें कारवारांत मेळटा नुस्तें खूब प्रमाणांत मेळिल्लें तेन्ना त्या नुस्त्याक मीठ हळदी पावडर घालून 5-6 दिवस सुकयतात मीठ बी जास्त घालूंक जायना मीठ घालचे कडेन बी एक प्रमाण आसा नुस्तें कितलें बरें उरता तितलीच दर जास्त मेळटा पण ह्या वर्साक कमी दर आसा अशें नुस्तेकार महिला सांगतात हांव होन्नावर गेल्ले तुमी होन्नावर गेल्ले ಕಾರವಾರ ಒಣಮೀನೇ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಎಲ್ಲ ಊರಿಗಿಂತ ಕಾರವಾರದಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆ ಚೀಪ್ ಇದೆ ಗೋವಾ ಹೊರಗಿಂದ ಈಗ ರಜೆ ಅಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಹೊರಗಿಂದ ಬಂದವರು ಕಾರವಾರದಿಂದ ಮೀನು ಒಯ್ತಾರೆ ನಾವು ಸಿಗದ್ಬಿಟ್ಟು ಉಪ್ಪು ಹಾಕಿ ಒಣಸ್ತೇವೆ ಬಿಸಿಲಿಗೆ ಚಲೋ ತೊಳೆದು ಆಮೇಲೆ ಮಿಷಿನ್ ಇಲ್ಲ ಹಿಂಗೆ ಬಿಸಿಲಿಗೆ ಒಣಸೋದು 4-5 ದಿವಸ ಒಣಸ್ಬೇಕದು 3-4 ದಿವಸ ಆದ್ರೂ ಬೇಕು ನಾವು ಬಂಗಡೆ ದೋಡಿ ಸಿಗಡಿ ದಿಣಸ ಒಗಳೆ ಸೋರಾ ಮೀನು ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಬಂಗಡೆ ಒಗಳೆ ಖರೀದಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಏಪ್ರಿಲ್ ಮೇ 2 ತಿಂಗಳ ಅವಾಗ ಅಂದ್ರೆ ಮಳೆಗಾಲಕ್ಕೆ ಮೀನು ಸಿಗಲ್ಲ ಹೊರಗಿಂದ ಬಂದವರೆಲ್ಲ ಮೀನ ಸಿಗ್ತದೆ ಅವಾಗ ಅಷ್ಟು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಆಗಿ ಫ್ರೆಶ್ ಮೀನು ಸಿಕ್ಕಲ್ಲ ಅಂತ ಇವಾಗ ತಗೊಂಡು ಹೋಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅದನ್ನೇ ಬಳಸ್ತಾರೆ नुस्तेकार महिलांन गिमात त्रास काण सुकयले नुस्त्याक बाजारात मागणी आशिल्ल्यान नुस्त्या वेपार करच्या महिलाल्या तोंडार हांसणें आसा ಬಾ ಇದು ಬೇಕಾ ಒಣಮೀನು ಈಗ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಅದು ಭಾನುವಾರ ಅಷ್ಟೇ
ಹಾಂ ಈಗ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಮನೆಯವರು ಹೋಗ್ತಾರೆ 100ಕ್ಕೆ 200 ಕೇಳಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಜಾತಿ ಎಲ್ಲ ಅದೇ ಮನೆ ಇಲ್ಲದ್ರೆ ಸ್ಥಿತಿ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ आज येतलोच न्यूज मुखालवच्या खातीर पळयत रावा कारवार न्यूज कोंकणी. देव बरें करूं. कारवार न्यूज़ा खातीर सबस्क्राईब करा आणि डेली न्यूज़ा खातीर बेल आयकॉन प्रेस करा.